Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस तावन तारवार बसून पांपिलियाच्या पेरगाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगातावन फुडें वचून पिसिदियेचे आंतियोकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समूर्तींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशां करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भोक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलीं आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळलीं. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायेलींतांक दिलो. ह्या उपरांत साम्युएल प्रवादी येपर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुआवान आखे इस्रायेलाचे पोरजेक जिवीत बदलोवपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या व्हाणांच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावो ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलें. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावळो ताका घोट करतलो.
जोबाब, तुजो मोग सोर्वेस्परा सोदांकाल वाखाणतोल्याव. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळतली, आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतालो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खोडप. जोबाब, तुजो मोग सोर्वेस्परा सोदांकाल वाखाणतोल्याव. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेल्ल्यांतलो मालगोडो. दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या धोनयावून चाकोर होड न्हय, तशेंच पाटयतलो कोण आपणाक पाटयला ताचेवून होड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विंचून काडल्यात ते हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतोलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोतमानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खोऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. धर्मदुतांचो इतिहास 13:25. नियाळाक आदार. भाग्यवंत पाप पियूस पांचवो, भावार्थ राखपी आनी एकवट बांदपी. आपल्या जिवितांत ताणें थोकोस घेवन क्रिस्ती फौजेक जैत मेळोवन घेतलें. पावलो देवस्थानांत भितर सरलो तेन्ना जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट्टालो. जुवांवान इस्रायेलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान कशें परगट्टालो आनी जेजू येवचे आदीं ताच्या येण्याची ताणें खबर सांगली ती स्पश्ट केली. तशेंच आपलो वावर सोंपोवच्या वेळार खालतिकायेन जेजूचें वर्तेपण जुवांवान सांगोन आनी जुदेवांक घोटायेन आनी धिरान बोल्ली. जेजू शिसा सांगाता आपल्या निमाण्या जेवणा वेळार तांकां आदी फुडें कितें घडटलें तें सांगोन तांकां तयार करता. आपली ओस्मिताय देवाच्या संबंदान उक्ती करता. म्हाका मानून घेतात तीं म्हाका पाटयला ताका मानून घेतात. तशेंच हांव पाटयतां तांकां तुमी मानून घेशात जाल्यार
तुमी म्हाका मानून घेतली म्हूण सांगता. भाग्यवंत जुआंव, भाग्यवंत पावलू आनी हेर धर्मदुतांनी खालतीकायेन जेजूक परगोटलो. तशेंच जेजून आमकां तारण मेळोवन घेवंक खालतीकायेन आपल्या बापाची खुशी पाळली. जेजूक गोवायकी दिवंक आमकां दर एकल्याक आपोवणें आसा. आसात आमी तयार? जणवायेच्या बापा, आमच्या हातांत घातलेलें कार्य फुडें व्हरतना आमच्या जिवितांत जेजूक पयलो वयलो जागो आमी दिवंक वावरूंक आमकां तुज्या मोगान आनी धिरान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.